आम्ही लोकांच्या बरोबर आसा या बाबतीत पळया आमकां झाडां मारून इतले बरो सुंदर वाठार आसा तो थंय अशी झाडांची कत्तल करून IIT हाडपाची गरजूच ना. गोंयांत आनी कितल्योश्यो सुवाती आसा जंय हो IIT प्रकल्प येवपाक शकता. आमी जेन्ना पयर थंय गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें की एका मनशाची 2-2 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन वता जी ताणें आयुष्यभर कसयल्या, ताच्या पुर्वजांनी थंय कसयल्या. आणि तुम्ही कितें काय म्हणिता तेंची 2 लाख स्क्वेअर मीटर जागो घेतलो आणि तुम्ही ते झाडां मारून उडयतले. त्याने तांच्यांनी करपाचें कितें? पुनर्वसन करपाचें. कुर्डी धरणाचे लोकांचे पुनर्वसन अजून जायना हे तुम्हीच दाखोवन दिता. जेन्ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर थंय वता आणि सांगता की तेंचे आमी सेटलमेंट करता कितलीं वर्सां. म्हणजे ह्या लोकांचे IITचे आमचे मेळावलीच्या लोकांचे बी तुम्ही तेच करतले. आणि आमी एक समजून घेवपाक जाय आमचे गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक आसा तांचे कडेन डॉक्युमेंट्स ना, तांचे कडेन कागदपत्रां ना. जो पर्यंत ते कागदपत्रां दाखयना तो पर्यंत तुम्ही कशे सेटल करतले तांकां? तांचे पोटा पाण्याचो प्रश्न हो. IIT कित्याक जाय? IITचो उद्देश आमची झाडां पेडां आमची रानां काबार करून कोणाक शिक्षण दिवपाचे न्ही. आणि हे आजशें बी न्ही. आमचे शिक्षण आसचें की आमकां बरें गोंय मुखार फुडाराक आमच्या भुरग्यां खातीर राखून दवरपाचें. IITक विरोध ना, IITक आमचो मात्तूय विरोध ना. IIT येवपाक जाय, पूण अशा जाग्यार येवपाक जाय जंय चड झाडां मारची पडपाना. आणि दुसरी गजाल म्हटल्यार जे लोक थंय त्या जाग्याचेर आपले पोट भरता त्या लोकांक थंयच्यान भायर उडोवन तांचेर तो लादप प्रकल्प हे मात्तूय बऱ्याचें न्ही.